आखे साळगांवची झर ही सुमार 250 वर्सां पोरणी झर. वक्ती अशी झर. 20 तारखेच्या रातीक ही झर अपघाती कोसळ्ळी. 2 म्हयने फाटींच ही झर नितळ केल्ली. मात अकस्मात झर कोसळिल्ल्यान थळाव्यांमदीं दुबावाचें वातावरण निर्माण जालां. कारण त्या सुवातेर लागींच खुबशीं बेकायदेशीर बांदकामां आयिल्लीं आसात. संबंदीत खात्यान लक्ष घालून ही झर बांदपाक मदत करची आनी ह्या झरीक आदलेंच रूप दिवचें म्हण मागणी थळाव्यांची आसा. रमेश गाडी, कोऑर्डिनेटर तेव सालिगांव. तेव सालिगांव आमचो ग्रूप आसा जो जाणट्यांची दोंगरां सांबाळूंक सोदता, शेतां फुडले पिळगेक लावन सांबाळूंक सोदता. आतां 20 तारखेचे रातीक ही आमची झर, आख्यातली झर, आखे मळेभाटांतली झर कोसळ्ळी. ही पुरातन अशी झर 250 वर्सां आदी अशी मरम्मत केल्ली, पूण आतां ही अशी अपघातीत कोसळप हें सगळ्यांक दुबावाचें वातावरण करून सोडलां. आमी 2 म्हयन्या आदीं ही बंद पडलेली झर सुरू केल्ली तेव सालिगांवांत. आनी हे झरीचेर खूब जाणांची नदर आसली आनी त्याच्या सकयल कितलीशींच बेकायदेशीर बांदकामां चालू आसात. ही बांदकामां करतल्या मनशांक ही झर पॉप्युलर जावप ही वायट गजाल आसली, बरी गजाल नासली. जरी गांवा खातीर हें झर ही भुशण आसलें तरी खुबश्या लोकांक त्या दोळ्यांक तोपताली ही झर. ही 20 तारखेच्या रातीक जेन्ना ही झर पडली आमकां खरेंच वायट दिसलें, कित्याक ही झर अश्यो झरी आतां गोंयांत खूब कमी उरलेल्यो आसात. स्वताच तें प्रदुशण जालां, त्या प्रदुशणान सगळ्यो झरी, तळी, न्हंयो पिड्ड्यार जावन सोंपल्यात आनी त्याच टायमार ही अशी झर आमी सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी आसा. आमी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, WRD आसात, हांगासरलो आमदार आसा, मंत्री आसात, तांकां आमी रिक्वेस्ट करता खोलायेन हेचेर विचार जावचो की बेगीन ही झर आसली तशी परत करची, राष्ट्रीय रितीन करची, सिमेंटाचें कॉंक्रिटाचें जंगल ना जावचें आनी आदी जी परंपरागत पद्दत आहा पळय ते पद्दतीन परत झर जावची अशी आमची विनंती आसा, आमची रिक्वेस्ट आसा. हे रिक्वेस्ट तुमी मानून घेतल्यात हें आमी मागता. आनी ही झर, हो दोंगर, ही शेतां जर आमी राखूंक शकतले आमी जाल्यार आमच्यो फुडल्यो पिळग्यो निरोगीपणान उरतल्यो, बरेपणान उरतल्यो, होच संदेश तुमकां दिता. देव बरें करूं. थळाव्या पंचायतीनय ह्या झरीची पळोवणी केली. त्या भायर साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकारान झर परत बांदपाक उदकास्रोत खात्या कडेन उतर घालतले आनी ही झर बांदून दितले म्हण सांगलां. Now the spring which is collapsed, Ake spring. Ake spring कितें आसली थंयसरल्यान थंयसर lot of illegalities have happened there in that particular hill. आणि कोणे घरा बांदतना माती बिती हाडून थंय वतली. आतां some of the vigilant Saligavkars group led by Mr. Ramesh Gadi have cleaned the spring and तेजें सगळे लीप करून ते सगळे एक्सकवेट करून ती स्प्रिंग केली. बट आय हॅव अप्रेज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट टू reinstate आणि बरी ब्युटिफाय करची करून. ॲक्च्युली वी हॅड ऑलरेडी visited the spring with WRD engineers and they have inspected it and we had moved a proposal at that time when Mr. Vinod Parlekar was the Minister for Water Resources. So now we are pursuing the same matter with Honorable Minister Mr. Philip Neri and he has assured us that we will look into the matter and get it repaired and spring will be repairing soon and keeping the aesthetics आणि तेजे कितें रस्टीक जो लूक आसा पळय तो लूक थंयसर तांकां लोकांक पळोवंक मेळटलो. वी वील नॉट डू कॉन्क्रिटींग तसलें कांय जावचें ना. टेकिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन कन्सिडरेशन वी वील डेवलप इट. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.